म्हारगाय, बेरोजगारी आणि जिणे गरजेच्या वस्तूंचेर लायिल्ल्या जीएसटीच्या विरोधात काँग्रेसीन पणजे आंदोलन केले। म्हारगायेच्या आड काँग्रेसीच्या देशव्यापी आंदोलनाचो भाग म्हणून गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीनूय आंदोलन केले। म्हारगाय तेंगशेर पावल्या। पेट्रोल, डिझल आणि हेर जिणे गरजेच्या वस्तूंचे दर आता हिसपा भायर गेल्यात। मोदी है तो मुमकीन है, म्हारगाय जाली उणी केन्ना जातली अश्यो घोशणा दीत सत्तेत आयिल्ल्या भाजपा सरकाराक ह्या घोशणांचो आणि आश्वासनांचो विसर पडला काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन विचारलो। तरेतरेच्यो घोशणाबाजी ह्या काँग्रेसीच्या आंदोलनात जालो। पेट्रोल, डिझल आणि हेर जिणे गरजेच्या वस्तूंचे दर आता हाती भायर गेल्यात। मोदी है तो मुमकीन है, म्हारगाय उणी जातली अश्यो घोशणा दिवन लेगीत सत्तेत आयिल्ल्या भाजपाक ह्या घोशणांचो विसर पडलो। जीएसटीतलो उणाव भरून काडपा खातीर आमी यत्न करतले। जायते जाण जीएसटी फारीक करिनात, तांणी जीएसटी फारीक करचो अशें आवाहन मंत्री निलेश काब्रालान केलें। जीएसटींतल्या उणावाक लागून केंद्रा कडल्यान मेळपी अनुदानूय आडखून पडिल्ल्याचें मंत्री माविन गुदिनोन मान्य केलें। जीएसटी महसूल वाडत आसा, पूण तो आनीकूय वाडपा खातीर कांय म्हत्वाची पावलां उबारतले अशें माविनाचें म्हणणें आसा। रस्त्यावयली फोंडकुलां पुरोवपाक हाडिल्ले जेट पॅचार वापरून केल्ल्या दुरुस्तीक 18 म्हयन्याची वॉरंटी आसा अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें। जरी फोंडकुलां परतून तयार जाली जाल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक ह्या खातीर पयशे दिवचे नाच, तांणी दिल्ल्या वॉरंटीचेर तांकां ती परतून भरून दिवची पडटली। मात जर थंय कसले पायपलायनीचें दुरुस्तीकरण करपा खातीर फोडचे पडले तर ते ह्या 18 म्हयन्यांत आस्पावन घेवचे नात अशें निलेश काब्रालान सांगलें। टॅक्सींच्या प्रश्नाचो सुटावो जावप खूब गरजेचें आसा। पुराय जगभर एग्रिगेटर आणि ॲप बेस्ड टॅक्सींचो वापर करतात, जाल्यार गोंय हें वेगळें आसूं शकना आनी गोंयांत एग्रिगेटर आणि ॲप बेस्ड टॅक्सी सुरू जावपाकूच जाय आनी ह्या प्रश्नाचो सुटावो फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर काडटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। पणजेच्या विवांत हॉटेलांत जाल्ल्या एका कार्यावळी उपरांत तो उलयतालो। एके वटेन शाळांच्या विलिनीकरणाचो प्रश्न तापत आसा जाल्यार दुसरे वटेन देवचल तालुक्यांतल्या मुळगांवच्या गांवकार वाड्यावयल्या सरकारी मुळाव्या शाळेचे फुडार काळखात आयला। चालू शिक्षणीक वर्सा ह्या शाळेंत एक्काय भुरग्याची नोंद जावंक ना, देखून ही शाळा सध्या बंद आसा। एका तेंपार भुरग्यांचो गजबज जावपी ही शाळा आतां ओसाड पडल्या। भाजपा अजापाची गजाल म्हटल्यार 2.5 वर्सां पयलीं गोंय साधन सुविधा विकास महामंडळान ही शाळा इमारतीची दुरुस्ती करून ह्या शाळेक एक नवो साज दिला। मात आतां ह्या शाळेंत भुरगींच नात। ह्या विशीं पालक मात कांयच उलोवपाक तयार ना।
अंजुना पुलिसांनी बेरेस्तारा अंजुना वाठारांतल्या 5 रेस्टॉरंटात बेकायदेशीर रितीन सांठोवन दवरिल्लो 24,000 रुपयांचो सोरो जप्त केलो. पंचायत वेंचणुकेक लागून मतदारांक वांटपा खातीर सोरो बेकायदेशीरपणान सांठोवन दवरिल्लो अशी म्हायती म्हापशेचे एसडीपीओ जिवबा दळवी हांकां मेळिल्ली आनी ते प्रमाण योग्य तो सांपळो रचून पुलिसांनी सोरो जप्त केलो. एसडीपीओ जिवबा दळवी हांच्या फुडारपणा खाला पुलीस निरीक्षक प्रशाल देसाय, पुलीस उपनिरीक्षक फ्रांसिस्को, मुखेल हवालदार ज्ञानेश्वर गवंडी, योगेश कोरगांवकार, अनिकेत पेडणेकार, दिपेश चोडणकार आणि अनिल शिर्के ह्या पंगडान धाड घालून सोरो जप्त केलो. मुखारूय अशी धाड चालूच उरतली अशी माहिती एसडीपीओ जिवबा दळवी हांणी दिल्या. मालपे पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर पेट्रोल पंपाच्या कुशीक घातिल्ली लोखणाची बॅरिकेड्स कातरून पेट्रोल पंपा कडेन वचपाक वाट केल्या. बेकायदेशीरपणान काडिल्ल्या बॅरिकेड्सा खातीर अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय आसा. अपघात जावचे न्हय ताका लागून भौशीक बांदकाम खात्यान हाची चवकशी करची आनी ताची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. मालपे पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर पेट्रोल पंपाच्या कुशीक वचपाक एक बेकायदेशीर अशी वाट केला आनी हाका लागून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून ही वाट बंद करची अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. मुळाव्या शाळांचे विलीनीकरण करपाक दिवचलच्या चडशा वाठारांतल्या लोकांनी विरोध केला. मुळगांव मानसबाग वाड्यावयले सरकारी मुळाव्या शाळेचे विलीनीकरण करपाक पालकांचो विरोध आसा. आमच्या शाळांचे आमी विलीनीकरण करपाक दिवचे नात अशें थळावे सांगतात. ही शाळा विलीनीकरण जाली जाल्यार आमच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाची वाट लागतली अशें पालकांचें म्हणणें आसा. ताका लागून हे विलीनीकरण करपाक थळावे लोक दिनात. मुळगांव मानसबाग वाड्यावयल्या सरकारी मुळाव्या शाळेचे विलीनीकरण करपाक लोकांनी न्हयकार दिला आनी विरोध केला. आमच्या शाळांचे जर विलीनीकरण जालें जाल्यार ही शाळा आनी भुरग्यांच्या शिक्षणाची वाट लागतली अशें पालकांचें म्हणणें आसा. जेन्ना केन्ना गोंयच्या नायट लायफ विशीं चर्चा जाता तेन्ना गोंयच्या कालांगूट वाठारांत डान्स बार आशिल्ल्याचें आपूण न्हयकारना. मात ती बंद जावची अशी गरज आसा अशें विधान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलें. फाटीं मुख्यमंत्र्या कडेन हाचे विशीं उलयल्ले तेन्ना ताणें ही बारां बंदूय केल्ली, मात आतां ती परतून चालू केल्यात अशें कळून आयलां. हाचेर कारवाय करपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्लो आसा आनी ही बार्रां परतून उक्ती जावची न्हय म्हणून पुलिसांनी जबाबदारी घेवची. तशेंच नायट लायफ बाबतींत सकारात्मक दृश्टीन विचार जातलो. गोंया सारक्या पर्यटन थळाक मारक थारपी कृती आमी खपोवन घेवचे नात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलां. पेडणे म्हालांतल्या मांद्र्या वाठारांत नवीन पुलीस स्टेशन उबारपा खातीर जाग्याची पळोवणी बेगीनूच करतले अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक शोभीत सक्सेनान दिली. बेरेस्तारा सांजेर पेडणेच्या पुलीस स्टेशनाक भेट दिल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. ह्या वेळार तांणी पंचायत वेंचणुके विशीं चर्चा केली. तशेंच तांणी पत्रादेवी चेक पोस्ट आनी हरमल चेक पोस्टाक लेगीत भेट दिली. पेडणे म्हालांतल्या मांद्र्या वाठारांत नवीन पुलीस स्टेशन उबारपा खातीर ही जाग्याची पळोवणी केला आनी बेगीनूच ते उबारतले अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक शोभीत सक्सेनान दिल्या. बेरेस्तारा सांजेर पेडणेच्या पुलीस स्टेशनाक तांणी भेट दिल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. ह्या वेळार तांणी पंचायत वेंचणुके विशीं चर्चा केली. तशेंच तांचे पत्रादेवी चेक पोस्ट आनी हरमल चेक पोस्टाक लेगीत भेट दिली.
भारतात रानाक लागपी उजो आणि विकास रान क्षेत्र उणें जावपाक कारण थारता. जागतीक पावंड्यार लेगीत रान क्षेत्रांत उणाव जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. फाटल्या 6 दशकांत जागतीक रान क्षेत्र 81.7 दशलक्ष हेक्टरांनी उणें जालां. जनरल एनवायरमेंटल रिसर्च अहवालांत ते विशीं म्हायती दिल्या. फाटल्या 6 दशकांत 60% रान क्षेत्र उणें जालां. ताका लागून जैवविविधता धोक्यांत आयिल्ल्या. 1960 ते 2019 ह्या काळांत 81.7 दशलक्ष हेक्टर रान क्षेत्र उणें जालां. ताचो रान परिसंस्थेच्या अखंडतेचेर परिणाम जाला. ताची निर्मिणी आनी गरजेच्यो सेवा दिवपी तशेंच जैवविविधता तिगोवन दवरपाची तांक उणी जाता अशें अहवालांत नमूद केलां. विविध कारणां खातीर रानाचेर निबून आसपी विकतशालीच देशांतल्या उण्यात 1.6 अब्ज लोकांचे जिणेचेरूय ताचो परिणाम जाला. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण देशांत फाटल्या 24 वरांत 19,893 नव्या दुयेंतींची नोंद जाली. 3 ऑगस्टाक 17,135 नव्या दुयेंतींची नोंद जाली. म्हटल्यार फक्त 24 वरांत बाधितांचो आंकडो वाडून 19,000 वयर पावला. सध्या देशांत 1,36,478 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात. देशांत आतां मेरेन 5,26,530 वयर दुयेंतींक कोरोनान मरण आयलें. म्हादयचें उदक घुंवडावन बांदारे बांदपाचो कर्नाटकाचो यत्न यशस्वी जावपाक दिवं नाकात. ह्या विशीं सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करून कर्नाटकाचो हो डाव उक्ताडार हाडात. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान गोंय सरकारा लागीं मागणी केल्या. ह्या विशीं विजय सरदेसायान मुख्य सचिवाक पत्र बरोवन पळोवणी करपाची सुचोवणी केली. म्हादयचें उदक घुंवडावन कायद्याक फाट्यार मारून धरण बांदूंक शकना हें आतां कर्नाटकाच्या लक्षांत आयलां. तेन्नाच ते आतां ल्हान ल्हान बांदारे बांदून हें उदक घुंवडावपाक सोदतात. तेन्ना सरकारान तांचो हो यत्न यशस्वी जावपाक दिवचो न्हय अशें गोवा फॉरवर्डान मागलां. वास्कोच्या मायमोळे तळ्याची बेरेस्तारा पळोवणी केल्ली. पळोवणी केल्या उपरांत अमृत सरोवर ह्या येवजणे खाला उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या वट्ट 150 तळ्यांची उदरगत जातली. जातूंत मायमोळे तळयेची लेगीत सोबितीकरण आनी उदरगत 2 वर्सां भितून जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, नगराध्यक्ष लिओ लॉड्रिक्स आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. त्याच बरोबर तांचे कार्यकर्ते सुद्दां थंय उपस्थित आशिल्ले. अमृत सरोवर येवजणे खाला उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या वट्ट 150 तळ्यांची उदरगत जातली. जातूंत मायमोळे तळ्याचे लेगीत आस्पाव आसा. मायमोळे तळ्याचे सोबितीकरण आनी उदरगत 2 वर्सां भितून जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. संजीवनी साखर कारखान्याक निमणे मेरेन संजीवनी मेळ्ळीच ना. देखून हो कारखानो बुडलो. आतां प्रश्न आसा तो गोंयच्या गोवा डेरीचो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत स्वयंपूर्णतेची भाशणां दिता खरी, पूण गोवा डेरीक संजीवनी दिवपाक सरकाराक पुराय तरेन अपयश येयलां. जायतीं पॅनलां आयलीं आनी गेलीं, पूण गोवा डेरी मात आजुनूय पावलाच मेजता. ही डेरी केन्ना म्हणून पूर्ण जातली, स्वयंपूर्ण जातली, केन्ना तिचें उत्पादन वाडटलें आनी गोंयकारांक गोवा डेरीचें दूद मेळटलें असो प्रश्न गोंयकारांक सद्या पडला. संजीवनी कारखान्या फाटल्यान आतां गोवा डेरीचो प्रश्न सुद्दां हळू काबार जावपाक लागला. देखून हो कारखानो बुडटलो काय कितें असो प्रश्न सद्या गोंयकारांच्या मुखार आसा.
सरकारान नवे शिक्षण धोरण गांभीर्यान घेतला। आमकां फकत 100% निकाल हाडपाचो ना, जाल्यार शिक्षणाचो दर्जोय सुदारपाक जाय आनी हें करता आसतना कुशळटायेचेर भर दिवपाक जाय, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। मुख्याध्यापक संघान आयोजीत केल्ल्या शाळा मुखेलांचे राज्य पावंड्यावयल्या परिशदेंत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो। शिक्षक तशेंच मुख्याध्यापकांनी तांची जापसालदारकी वळखून बरें काम करपाक जाय, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। शिक्षकांक बरो पगार मेळटा, शाळांनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो साधन सुविधा आसात, अशें आसूनय बाकीच्या राज्यां परस गोंय शिक्षणाच्या बाबतींत फाटीं कित्याक पडटा आनी फाटीं पडत आसा जाल्यार तें योग्य न्ही, अशें गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। सोरो पिवन गाडी चलोवप्या आड चालू आशिल्ली कारवाय पावसाळ्या उपरांत आनीक खर करतले, अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें। आतां फकत तालाव मारून तांकां सोडचे ना जाल्यार तांची गाडी जप्त करतले, अशें केल्यारूच ते सुदारतले आनी योग्य वटणेर येतले। अशें केले बगर आमचे कडेन आनीक दुसरो पर्याय ना, अशें मंत्री माविन गुदिन्हो सांगता। तशेंच गाडयेच्यो काची टिंटेड करप्यांचेरूय खर कारवाय जातली, अशें माविन गुदिन्होन सांगलें। पावसाळ्या उपरांत सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर कारवाय आनीक खर जातली, अशें ताचें म्हणणें आसा। सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर 10,000 दंड तशेंच बंदखण जारी केल्ली आसा सरकारान, पूण पावसा उपरांत ही कारवाय आनीक खर जातली, अशें माविन गुदिन्होन सांगलां। मुळाव्यो शाळा बंद करून त्यो अनुदानीत शाळांनी विलीन करपाचो निर्णय सामकोच आमकां मान्य ना। सरकाराचो हो निर्णय म्हटल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या गरीब विद्यार्थ्यांचेर अन्यायूच आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्ड म्हणटा। तेन्ना सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवपाची मागणी तांणी केली। कोणाक तरी दिसलें वा निती आयोगान सुचोवणी केली म्हणून तें करप योग्य आसा काय कितें, अशें गोवा फॉरवर्ड विचारता। हो निर्णय घेत आसतना शिक्षणाचो जो अधिकार आसा ताचो शिक्षण संचालकान नियाळ घेतिल्लो काय कितें, अशेंय गोवा फॉरवर्ड विचारता। पोगो बिल वा ताचे सारकें आनी कसलेंच बिल कुडतरचो अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान विधानसभेत घातिल्लें ना। तरी आसतना अशा तरेचे बिल विधानसभेत घातिल्ल्याचे फटीचे विधान केलेच कशें असो आरोप आरजीचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी केला। अशें बिल जर रेजिनाल्डान घातला जाल्यार पुराव्या सयत ताणें तें दाखोवचें, अशें ताचें म्हणणें आसा। पोगो सारकेंच बिल आपणें आनी पुगो सारकें दुसरें बिल कुडतरेचो आमदार अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान विधानसभेत घातिल्लें ना। तरी आसतना तेणी अशा तरेचे बिल विधानसभेत घातिल्ल्याचें म्हटलां आनी हें फटीचें विधान आसा, असो आरोप आरजीचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी केला। अशें बिल जर रेजिनाल्डान घातला जाल्यार पुराव्या सयत तें आपल्या मुखार हाडचें, अशें ताचें म्हणणें। गोंयची एक आस्तुरी नाल्ल पाडपाक माडार चडटा, शेतांनी ट्रॅक्टर चलयता आनी सगळीं शेतकामां लेगीत करता। शेतकी विभागात BSc आसूनय सरकारी नोकरेच्या फाटीं लागीनासतना ताणें स्वताची वाट तयार केली आनी त्या वाटेर हेरांकूय घेवन तें चलता। ह्या आस्तुरेन शेतकी विभागांत BSc केला। तेणी स्वताचो वेवसाय ते माडार चडटा, त्याच बरोबर शेतकाम करता। ते शेतांनी ट्रॅक्टर लेगीत चलयता, सगळीं शेतकामां करता, अशें हे धाडसी गोंयचे आस्तुरी तेणी शेतकी विभागात BSc आसूनय सरकारी नोकरेच्या ते फाटीं लागनासतना तेणी एक स्वताची वेगळी वाट तयार केली आनी स्वताचो वेवसाय तेणी लोकांच्या मुखार हाडलो।
भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक प्रवृत्त करपी धोरण सरकारान तयार करचे, जाका लागून तांकां फुडाराक बरी नोकरी मेळपाक मजत जातली. तृणमूल काँग्रेसीन सरकाराक उपदेश केला. तुम्ही शिक्षकांक पगार दितात म्हणून तांचेर आळ घालू नाकात. तशेंच तृणमूल काँग्रेसीन केल्ल्या विनवणेक सरकारान मान दिवन आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक नोकरी दिल्ल्या खातीर आमी उपकारी आसात अशें मत डिमेलोन मांडले. वीस ऑगस्ट सावन 12 तालुक्यांनी चवथीचो बाजार भरपाचो आसा. ग्रामीण उदरगत खात्या वतीन फुकट स्टॉल लावपाक मेळटली. इत्सूक आशिल्ल्या वेपाऱ्यांनी स्वयंपूर्ण इश्टां कडेन संपर्क सादपाचो. तशेंच ह्या बाजारांत पारंपारीक फराळ, मोदक, नेवऱ्यो आनी माटोळेचे सामान मेळटले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजाराचो आराखडो तयार जाला. स्वयंपूर्ण मित्र आणि तालुका नोडल अधिकारी बाजारा खातीर अनुकूल सुवात सोदून काडटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. 20 ऑगस्टांतल्यान हो बाजार सुरू जातलो. 20 ऑगस्टा सावन 12 तालुक्यांनी हो चवथीचो बाजार भरपाचो आसा. ग्रामीण उदरगत खात्या वतीन फुकट स्टॉल लावपाक मेळटली. कोण इत्सूक आसा जाल्यार हांगा नोंदणी करची. हांगासर मोदक, नेवऱ्यो, माटोळेचे सामान अशें विकपाची संद मेळटली. गणपतीच्यो मुर्त्यो चवथी खातीर तयार जावपाक लागला. ह्या वर्सा लंबोदर विनायक श्री गजाननाचें जें आगमन आसा तें ऑगस्टाच्या 31 तारखेक जातलें. त्या खातीर गणरायाच्यो मुर्ती पुजे खातीर तयार आसात. आतां फकत तांकां बारीक बारीक मातशें रंगोवपाचें फिनिशिंगेचें काम उरलां. फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंयांत चिकण मातयेच्या मुर्तींची मागणी कमी जावपाक लागिल्ली. गोंयांत हालींसरा लोक प्लास्टर ऑफ पॅरीस आनी शाडू मातयेन तयार केल्ल्यो मुर्त्यो पुजपाक लागल्या. प्लास्टर ऑफ पॅरीस आनी शाडू मातयेच्यो मुर्ती बाजारांत येवपाक लागिल्ल्यान गोंयांत मातयेच्यो मुर्ती करपी शिल्पकारांक आर्थीक लुकसाण जावपाक लागलां. बाजारांत गोंया भायल्यान येवपी पीओपी आनी शाडू माती एकठांय करून केल्ली मुर्ती सोबीत दिशिल्ल्यान लोकांचें लक्ष ओडून घेवपाक लागल्या. सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन गोवा आणि कोकण रेल्वे हांच्या जोडपावलान 3 दिसाच्या मल्टीमिडिया प्रदर्शनाचें आयोजन मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर केलां. ताचें उक्तावण शुक्रारा सकाळीं जालें. आझादी का अमृत महोत्सव खाला स्वतंत्र भारताक 75 वर्सां जाल्ल्या निमतान हें प्रदर्शन आयोजीत केलां. ह्या प्रदर्शनाक शुक्रारच्यान सुरवात जाल्ल्या ते आयतार 7 ऑगस्ट मेरेन आसतलें. ह्या प्रदर्शनाक भारताच्या स्वतंत्र इतिहासाची सगळी म्हायती आसा.